आजच्या वाचपांनी तुम्ही जे आयकलां तातूंतल्यान तुमची चिंतना वो तुमचे प्रश्न सुटा जाले आसतले वो घडयेक तुमी गोंधळान पडले आसतले वो तुमी आयकूंक सोदताल्यात पूण सगळें आयकूंक जावंक ना वो कोणाक समजोंक ना म्हणटच आमी आयज कितें पळयता खूब पळोवंक जाता पूण एक मात्र आमी पळोवया की जेजू जावन आसा जिविताचो म्हणल्यार तूं मूळ ताचें सगळें जिवीत आसा कित्याक तोच जावन आसा जिवीत आनी तो आमकां सगळ्यांक जिवीत पूर्णपणे दिवंक आयला आनी ताचे सून सगळें जें उपजवता तें सदांच बरें म्हणटच जशे भशेन पयल्या वाचपान आमी पळयलां की देव मंदिरांतली जी वाळ व्हांवता ती म्हणल्यार हितून सदांच सुफोळ आनी पिकाळ म्हणजे कितें देवाच्या काळजांतलें जें उतर आनी कोर्न्यो ज्यो उपजवतात त्यो सदांच बऱ्यो आनी देव सगळ्याक आसा पूण देवाक आमी एकवटून रावंक जाय एकवटून कशी रावतल्या ते आमी सगळीं जाणां जाणा तरेतरेचे म्हणल्यार मार्ग आसात पूण जेन्ना आमी ताका आमच्या काळजांत कुडींत मनांत ओतम्यांत आजीत जावंक लागता तेन्ना तो आमकां सगळें सुचयता कसले प्रतिसाद कसले रिस्पॉन्स आमी दिवंक जाय तो आमकां कळयता त्या प्रमाणे आमी ताका सहकार करूंक जाय आनी करीत तर सगळें बरें जातलें म्हणून आमकां पयल्या वाचपान दाखयलां आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता तो फुडाकार घेता आमचे लागीं कांय करूंक जायना तेन्ना देव आमचो सगळो परामोस करता तर ह्या विस्वासान ह्या भावार्थान आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय जेजूचेर आमी पातयेवन रावंक जाय रावता पूण वयल्या वयर रावता खोलायन आमी ताचे कडेन एकवटून रावया आनी तो आमकां दितलोच डगमगूंक फावना आमचे मदें दुबाव आसूंक फावनात पूण सारकें खरेपणी ताचेर आमी तर विस्वास दरीत सगळें बरें जातलें आनी आमचे मदीं तो वावुरता आयज निकलस द फ्लू म्हणून स्वित्झर्लंडचो वो काजारी मनीस ताका 10 भुरगीं आसलेलीं 50 वर्सांचो आसतना ताणें अशें येवजिल्लें की देवान ताका आपणूय दिलें मोटवाशी जिवितांत राव एकसुरो आनी तो तिचो एकदम थोणाय आसता तिचो हिम आसता बरफ आसता असले एका जाग्यार वचून एकसूरपणान तो आपलें जिवीत सादतालो मागणें आनी उपवास करतालो आनी तो इतलो जाणवायेन भरलो की लोक ताजेशी येतालो ताचे बरोबर मागणें करतालो ताचो सल्लो घेतालो आनी वेतालो तेन्ना थंयसर पळय कॅन्टॉन्स आसा तांचे मदें झगडीं जावंक लागली आनी झगडीं म्हणल्यार तूं पालोवंक ताका आपयलो तो आयल्या उपरांत तांकां सगळ्या जाणांक बरो सल्लो दिल्लो ताणें आनी ताचो सल्लो घेवन तीं बरीं जालीं म्हणजे झगडीं करिना जालीं आनी ताका स्वित्झर्लंडचो पात्रोन म्हणून धरलेलो आसा परत पळयात मोतच्या वेळार ताका सगळीं ताची घरचीं बायल आनी भुरगीं बरोबर आसलेलीं आनी हे भाशेन तो मेलो 70 वर्सांचो आसतना पूण पळयात कशे भाशेन जेन्ना आमी देवाचे आपोवणें आयकता तेन्ना आमी थंयसर वचपाची गरज ना घरांत पर्यंत आमच्यान रावन थंयसर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारीत तर देव आमचे उद्देशी तांकां सगळ्या जाणांक बरेपण दाखयतलो आमचे भोंवतणी आसा थंयसर आमी वावुरता आनी जंयसर तो आमकां धाडटा पळय थंयसर तर हे भाशेन आमचे सगळें घडच्याक आमी सदांच ताच्या एकवटान रावया सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया एकूच मिनट जेजूक आमी आजीर जावया सारको भितरल्यान आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान तो आसा प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमची पांयाची बोट आसा थंयसर तान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यान तो भरोन येता आनी सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान सगळें भायर काडया आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कितें जावं
आमची भावना, आमची चाल, आमची कुतुबां सगळें भितर आसा तितलें ताचेर दवरया. तो तें रोखडेंच नितळ निर्मळ करून बरें पळय तें उदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आमचे भितर आपलें बरेंपण उदीक आनी उदीक उपजयता. ताका आमी एकवटून रावया आनी ताचे सगळे हे परी आमचो आख्खो दीस सारया. पूण हें सोंपेपणी सारच्याक सदांच 5 मिनट हे भाशेन न्हिदच्या आदी जेजूक एकवटून रावात आनी सकाळीं उठली म्हणटच आमी नवी रचना जाता. तर ताका एकवटून रावली म्हणटच आख्खी रात आमची मागण्याची जातली आनी हे मागणेचे घोटायेन दीसभर आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत हे परी सारूंक लागतलें. हांव जेजू तुवें आमकां हें सगळें शिकयलां. तुजीच ही उतरां पाळूंक तूं आमकां कृपा, मदत आनी घोटाय दिताय. तर आतां ह्या वेळार आमचें जिवीतूच आमी तुका समर्पिता. त्या प्रमाणे आमची सगळी मागणी आनी इंतेसांव